कोरिंतकारांक पावलुचें पयलें पत्र. पवित्र सोबेक फायदो हाडटा तशें वर्गुणांचो उपयोग करचो. चॅप्टर 14. मोगान चलूंक जावं दी तुमचो व्हडांतलो व्हड हुस्को, पूण त्या भायर वर्गुणांची ही आशा धरात, भोव करून देवाचो संदेश दिवच्या वर्गुणाची. जीं कोण विचित्र भासांनी उलयतात तीं देवा कडेन उलयतात, मनशां कडेन न्हय. कित्याक कोण तांकां समजनात तर तीं आत्म्या उदेशीं गुडात स्वतांची खबर करतात. पूण जीं कोण देवाचो संदेश दितात तीं मनशां कडेन उलयतात. तांकां भावार्थांत घट करूंक, धिरान भरूंक आनी बुजवण दिवंक. विचित्र भासो उलयतात तीं आपूण भावार्थांत घट जातात. पूण देवाचो संदेश दितात तीं जमलोल्या भावां भयणींक भावार्थाची घोटाय दितात. तुमी सगळीं विचित्र भासांनी उलयशात जाल्यार हांव खुशी, पूण त्याहून चड तुमकां सगळ्यांक देवाचो संदेश दिवचो वर्गूण मेळ्ळलो जाल्यार हांव अदीक खुशाल. जमलोल्या भावां भयणींक भावार्थांत घट करचे खातीर जें विचित्र भाशेन सांगलां ताचो ओध दिवंक कोण आसा जाल्यार बरें आसा. पूण सदांच विचित्र भासांनी उलयतात तांचे परस देवाचो संदेश दितात त्या मनशांक अदीक मोल आसा. अशें म्हणटोच म्हज्या भावां भयणीनो, विचित्र भासांनी उलोवन हांव तुमचेशीं आयलों जाल्यार कसलो फायदो तुमकां? कसलोच ना. पूण म्हज्या उलोवपान देवाचें कसलें सत तुमकां उगडापें केलें आनी ताचो अर्थ तुमकां उक्तो केलो, वो देवाचो कसलो संदेश तुमकां हाडलो, वो एक शिकवण तुमकां दिली जाल्यार तें तुमकां फायद्याक पडटलें. जीव नासलोलें वाजोंतर धरल्यार तशेंच जाता. वेगवेगळे स्वर दिना जाल्यार विण्णू वो सितार कसलो नाद वाजयता तें कशें गमून येतलें. तशेंच तुत्तुरेचो खेरीत आवाज स्पश्ट आयकूंक येना जाल्यार कोण म्हूण झुजाची तयारी करूंक लागतलो. तुमचे सोबेन तशेंच घडटा. उलयतना समजूंक येतात तसल्या उतरांनी तुमी उलयनात जाल्यार तुमी सांगतात तें कोणाक गमतलें. तुमचीं उतरां बेश्टीं वाऱ्यार उबून वतलीं. ह्या जगांत कितल्यो भासो आसात त्यो म्हाका खबर ना, पूण आवाज नासलेली एकूय ना. पूण त्या आवाजाचो अर्थ हांव नकलो जाल्यार उलयतल्यांक हांव परको जातलों आनी उलयतात तींय म्हाका परकीं जातलीं. म्हणटोच तुमी पवित्र आत्म्याचे वर्गूण घेवंक आशेतात देखून भावां भयणीचें भावार्थाचें जिवीत घट करूंक उपकारतात त्या वर्गुणांचो अदीक उपयोग करूंक जावं दी तुमची आशा. त्या पासत जीं कोण एके विचित्र भाशेन उलयतात तांणी आपूण सांगतात ताचो अर्थ दिवचो वर्गूण मागचो. कित्याक हांव एके विचित्र भाशेन प्रार्थना करीन जाल्यार म्हजो आत्मो प्रार्थना करता पूण म्हज्या गिन्यानाक आदार ना. म्हणटोच कितें? म्हज्या आत्म्या वरवीं मागणें करतलों आनी बरोबर म्हज्या गिन्यानूय मागणें करतलों. तशेंच म्हज्या आत्म्यान स्तोत्रां गायतलों आनी बरोबर म्हज्या गिन्यानानूय स्तोत्रां गायतलों. ना तर फकत तुज्या आत्म्यान देवाक दिनवासताय जाल्यार तुमचे जमातींत वांटो घेवपी चालती मनशां कशीं म्हूण तुजे दिनवासनेक आमेन म्हणटलीं. कित्याक तूं कितें म्हणटाय तें तीं कांय नकत. दुबावा विणें तूं देवाक बरे भाशेन दिनवासताय पूण त्या दुसऱ्या मनशाच्या भावार्थाच्या जिविताक घोटाय मेळना. तुम्हा सगळ्यां परस चड विचित्र भासांनी हांव उलयतां म्हूण देवाक दिनवासतां. तरी भावां भयणीचे सोबेंत शिकवण दिवचे पासत म्हज्या गिन्यानान 4च उतरां उलोवन हांव खुशी जातलों आसलों. भावां भयणीनो, बुदीन बालकां सारकीं जावं नाकात पूण विकोतायेन सारकीं बालकां जायात. बुदीन वाडलोलीं मनशां जायात. समृद्धींत अशें बरयल्लें आसा. परक्या भासांनी आनी विदेशांच्या ओंठांनी हांव हे परजे कडेन उलयतलों आनी तरी आसतना तीं म्हाका कान दिवची नात.
म्हणटा सर्वेस्पोर. म्हणटोच विचित्र भासांनी उलोवचो वरगूण भावार्थ्यांक न्हय पूण ऑन भावार्थ्यांक एक खुणा उरफाटी देवाचो संदेश दिवचो वरगूण ऑन भावार्थ्यांक न्हय पूण भावार्थ्यांक खुणा. म्हणटोच सगळी सभा बसता तेन्ना सगळीं विचित्र भासांनी उलयतात म्हूण समजात. त्या वेळार भावार्थाची सारकी शिकोवण नासलेलीं वो ऑन भावार्थी मनशां थावन पावलीं जाल्यार तुमकां पिशें लागलां म्हूण म्हणची नात. पूण सगळीं प्रवादीपणाचो संदेश दितात जाल्यार आनी तेन्ना एक ऑन भावार्थी वो भावार्थाची सारकी शिकोवण नासलेलीं कोण थावन पावतीत तर तीं आयकतात तितल्याय वरवीं आपल्याच अंतस्करणाची परिस्थिती तांकां तपासूंक पडटलें आनी तीं आपलीच मनसुबी करूंक पावतलीं आनी तांचे काळजाचे घूट उजवाडा येतले आनी अशें देव खरेंच तुमचे मोदें आसा म्हूण वळखून तीं साश्टांगी पडटलीं आनी देवाक भोजतलीं. वरगुणांचो उपयोग करपांत सभांनी सांबाळची मांडावळ. म्हणटोच कितें भावां भयणीनो, तुमी जमतात तेन्ना कोण एक स्तोत्र गायतात, दुसरीं कोण एक शिकोवण दितात, आनी कोण देवाची येवजण उक्ती कोत्तात, अजून कोण एके विचित्र भाशेन उलयतात आनी दुसरीं कोण तिची समजणी दितात. हें सोगोट तुमचें भावार्थाचें जिवीत घट करूंक जावं दी. विचित्र भाशेन कोण उलयतात जाल्यार दोगां वो चडूच जाल्यार तेगां जाणां उलोवंक फुडें सरचीं आनी तेंय जाल्यार एका फाटल्यान एक आनी कोणाय एकल्यान समजणी दिवची. पूण समजणी दिवंक कोण ना जाल्यार सोबेन तीं उगी रावचीं आनी आपणा आनी देवा सोबें उलोवचें. प्रवादीपणाचो वरगूण घेतलोलीं आसतीत जाल्यार दोगां वो तेगां जाणांनी देवाचो संदेश दिवचो आनी हेरां सोमेस्तांनी त्या संदेशाचो अर्थ इस्कुतावन सांगचो. लागीं बसून आसलेल्या दुसऱ्या कोणाक देवाची येवजण उक्ती जाली जाल्यार ताचे आदीं उलयतल्यान उगी रावचें. देवाचो संदेश सगळ्यांनी दिवं येता, पूण एकल्यान आपआपले पालयेन तेन्ना सगळ्यांक कसली तरी शिकोवण मेळटली आनी सगळ्यांचो धीर वाडटलो. प्रवादीपणाचें उलोवप त्या प्रवाद्याचे वो प्रवादिनीचे आधीन आसूंक जाय, कित्याक देव गडबडाचो देव न्हय पूण शांती समाधानाचो. जशें भक्तांच्या सगळ्या सभांनी चाल आसा तशें तुमचेय सभेंत बायलांनी उगी रावचें, कित्याक थावन उलोवंक तांकां रजा दिल्ली ना. समूतय तांकां त्या प्रमाणें फुडारीपण तांच्या हातांत ना. कितेंय त्यो जाणा जावंक सोदतात जाल्यार घरा वचून तांणी आपल्या घोवा कडेन निमगून घेवचें. सभेंत एक बायल उलयत जाल्यार ती आपली इशीं ओगडायता. कितें चिंतात तुमी? देवाचें उतर तुमचे कडसून भायर सरलां कितें? वो तुमकांच तें पावलां काय? कोणूय आपूण एक प्रवादी म्हूण समजता वो आपणाक आत्म्यान दिल्लो एक वरगूण आसा म्हूण चिंता जाल्यार ताणें हांव तुमकां बरयतां तें सोम्याची आज्ञा म्हूण वळखून घेवचें. कोण जर हें वळखून घेनात देवूय तांकां वळखून घेनात म्हूण सांगचें. म्हणटोच भावां भयणीनो, संदेश दिवंक तुमकां आशा आसूं. त्याच बरोबर विचित्र भासांनी उलोवंक आडावन नाकात, पूण सगळें माणसुगेन आनी मांडावळीन जावं दी. देवाचें उतर हें.